का तुमचे डिमांड्स दवरपा मेळना? खूप पळोवंक गेल्यार आमचे खुबशे विशय आसा आनी डिमांड्साच्या टायमार पासून खुबशे डिमांड्स आसले जे खरें म्हटल्यार सरकारान आयकोन घेवपाक जाय आसले, मात ते काल आमकां टायमूच दिवंक ना आयकोपाक बसून। आनी तुमी पळयलां आसतलें आयज फिशरीज डिपार्टमेंट जावं एनिमल हजबंड्री डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट खुबश्यो अश्यो डिफरंट स्किमी आसा। त्या स्किमी ते म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय करता, आत्मनिर्भर भारत करता, मात जो फंड एलोकेट केला 1 लाख एक खंयचे तरी स्किमीक 1 लाख एलोकेट केला, एक स्कीम आसा ताका 10,000 एलोकेट केला। तुमी चिंतूंक शकता 10,000 कितें जातलें? जे फीश प्रोसेसिंग युनिट आसा ताका 10,000 एलोकेट केला, म्हटल्यार सरकार कितें करूंक सोदता आनी कितें दाखोवंक सोदता। अशे कितल्योश्यो स्किमी आसा ते ऑलरेडी आमी काडलेले आनी दाखोवपाक सोदताले, लक्ष वेधूंक सोदताले की सरकारान हे जे बजेट एलोकेट केला ते कित्याक लागून केला। आयज सरकार म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय करतले, म्हणटा स्वयंपूर्ण गोंय करतले जाल्यार ह्यो स्किमी एलोकेशन आसपाक जाय, सारके तांकां फंड एलोकेट करपाक जाय, तेन्नाच खंय ना खंय ते दिवपाक पावतले। फक्त नांवाक पुरती त्या बुकांचेर जे बूक हाडले, आतां मोठे मोठे बूक केले, बूक खरें बरें आसा आनी बेस्ट केला तेंच्यांनी, आयज तेजेर पयशे खूब मोडटा म्हाका दिसता। आनी हे ज्यो स्किमी खरें म्हटल्यार मेळपाक जाय आनी तितून खरेंच भुरगे आमचे एम्पावर जातले आसले, तितून खरेंच एंटरप्रिनर जातले आसले, त्या भुरग्यांक आयज खंय ना खंय फाटीं दवरपाचें हें कारण आसा। आनी सरकाराक नाका की भुरगे आयज फुडें सरलेले आनी कितें तरी बऱ्या उद्योगाक लागलेले कशें। खजानाचो एक विशय घेतलेलो न्ही, खजाना जमनीचो, तो कितें जाला? खजानाचो विशय आमी घातलेलो आसा आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सांगला की आपूण तेजेर विचार करतलो आनी तेजेर कितें तरी सोक्षमोक्ष लायतलो म्हणून। आतां पळोवया कितें करता तो। सो आमी कॉर्डिनेशन करतले की आमकां ते खजानाचे जे आसा ते वाचोवपाक जाय, खजाना आनी बरे भशेन फुडें व्हरपाक जाय। सो म्हाका दिसता सरकारान हेजेरूय विचार करूंक जाय की खजान कशें आमी रिवायव करतले आनी कशें ते आमी फुडें रेव्हेन्यू जनरेटींग सोर्स करतले आनी आमचे युथाक तितून इनवॉल्व करतले। आयज भुरगे खुबशे जाण रेडी आसा मॅकनायज फार्मींग करपाक लागून, मात आयज ती रोवपाक मेळना, आख्खी बुडलेली आसा। सो आमकां ऑल ओवर गोवा जितली खजान आसा 18,000 हेक्टराची जी जमीन आसा खजनाची, ही एक रेव्हेन्यू जनरेटींग मॉडेल आसा, हो आमकां परत हातीन घेवपाक जाय आनी सरकारान हातपांय लावपाक जाय। विरेश बाब, yesterday CM ने टेबल केला रिगार्डिंग द ॲप बेस्ड टॅक्सी, डू यू सपोर्ट फॉर दॅट? ना, पयलू म्हणजे सगळ्यांनी सगळे डिफरंट टॅक्सीवाले सगळ्यांक घेवन बसपाक जाय। हांव डायरेक्ट स्टेटमेंट दिवपाक शकना, कारण सगळ्यांक घेवन बसतकूच मागीर स्टेटमेंट दिवपाक, जसो सीएम आपूण डायरेक्ट आपूण स्टेटमेंट दिता तशें आमी दिवपाक शकना। आमकां सगळ्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय, सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच आमकां स्टेटमेंट दिवपाक जाय आनी तसोच हांव स्टेटमेंट दितलो। कारण टॅक्सीवाल्यांचे तेंचे कितें आसा, बाकीचे कोण बाकीचे ॲपाचे कितें आसा, हें सगळें पळोवन आमकां स्टेटमेंट दिवपाक जाय। कितें दिसता ॲप जाय आमकां? तेच सांगता, सगळ्यांनी मेळोन डिसायड करपाक जाय, हांव एकटोच डिसायड आमचे पॉयंट ऑफ व्यू असो आसा की आमी सगळे टॅक्सीवाल्यांक मेळोंक जाय, टॅक्सीवाल्यांचे पॉयंट्स घेवपाक जाय। आतां पयस सीएमान स्टेटमेंट केलो की मिटर्स आसा, मिटर्स यूज करिना टॅक्सीवाले, म्हटल्यार तुमी तेंचेर मिटर घातले 11,000 18,000 कितली 11,000 मिटर घातले म्हणटा सबसिडी दिले, म्हणजे सबसिडी कोणाचे पयशे? आमचे पयशे। आयज सरकार म्हणटा तुमी घाला म्हणटा आनी मागीर बंद करता, अशें जावपाक जाय। तुमी कितें करता तें सारकें करपाक जाय, लोकांचो पयसो बेश्टो वेस्ट करपाक जायना। एवरी टायम तेंच जाता, लोकांचो पयसो वेस्ट जाता। आमी ऑलरेडी डिमांड केल्लो आसा सरकाराक की ज्यो मेळावली केसी घातलेल्यो आसा, कित्याक कारण ते आपणाच्या जाग्याक लागून गावल्ले जाग्याक लागून फुडें सरले आनी तेंची ज्यो केसी आसा त्यो फाटीं घेवपाक जाय आसल्यो, मात आजून पासून ते कांयच दिसना। सरकार म्हणटा की आमी घेतले आसले म्हणून आनी कितें, जे स्टेटमेंट बेश्टे नांवापुरती उरता, नोटिफिकेशन कांय ना, ऑर्डर कांय ना, म्हटल्यार हे स्टेटमेंट जे दिता ते सारके दिवपाक जाय आनी खरेंच कितें करून दाखोवपाक जाय। तुम्ही म्हणता की सगळे टॅक्सीकार वांगडा घेवन ॲप बेस हेजे डिस्कशन करतात, पूण तुमकां दिसना हेच्या पयलीं खूब गव्हर्मेंटान तांकां आपयल्लो आसा, बसून उलोवपाक दिल्लो आसा चान्स, पूण तेंचो सदां एकूच डिमांड आसता की ॲप बेस नाकाच म्हणून। सेम डिसिजन आसता तुमचें, कित्याक? हय, पयलू म्हणजे सगळ्यांनी कॉन्फिडन्स पळय कशें आसा, एवरी टायम जेन्ना टॅक्सीवाल्यांक हें करता तेन्ना पयलूच डिसिजन आउट जाता आनी मागीर टॅक्सीवाल्यांक मेळोंक वयता। सो अशें जावपाक जायना, पयलू तांकां मेळोवपाक जाय, तांकां अंडरस्टँड करपाक जाय, अवेरनस करपाक। समज ॲप बेज हाडटा पासून जाल्यार तांकां अवेरनस करपाक जाय, कित्याक लागून हाडटा, तुमकां कितें फायदो जातलो, लोकलांक कितें फायदो जातलो। आयज कितें जाता, आयज कोणूय येता गोंयांत आनी ते टॅक्सी परमीट घेता, हें जावपाक जायना। टॅक्सी परमीट फक्त नीज गोंयकाराक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिनाकूच मेळोवपाक जाय। आनी खरें म्हटल्यार गोंयकार आयज तो फियर जनरेट जाल्लो आसा की गोंयकारांक फाल्यां टॅक्सी चलोवपाक मेळटलो काय ना। आयज कितलेशे गोंयकार आमचे तेजेर अवलंबून आसा, आयज तेजेर पोटां चलता, आयज कितलेशे तेंची भुरग्यांची पोटां, फॅमिलीची पोटां चलता। सो हें खंय ना खंय ते फियर जाल्लो आसा, जनरेट जाल्लो आसा, तो फियर काडटा जाल्यार अवेरनस करपाक जाय। अशें न्हू की बाबा तुमी जखमार अशें जावपाक जायना, तेंचो जो फियर आसा तो काडपाक जाय आनी तांकां अवेरनस करपाक जाय। बाबा आमी हाडटा बसून जाल्यार अवेरनस करून फुडें वचपाक जाय। अशें न्हू की बाबा तुमी गेले तेल्ले तसले खबरी आसपाक जायना, डायरेक्ट तांकां सांगपाक जाय, तांकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय, अवेरनस करून मागीर फुडें वचपाक जाय। म्हणजे टॅक्सी मध्ये त्यांच्याकडे अवेअरनेस ना
ऑब्वियसली खंयच्याच बाबतींत अवेरनस ना. आयज इतल्यो स्किमी आसा, अवेरनस खंय आसा, कितल्यो स्किमी आसा, मात अवेरनस खंय आसा? अवेरनस ना. फक्त भाशणां दिली म्हणून जायना, अवेरनस करपाक जाय. अवेरनस करता तेन्नाच खंय ना खंय फुडें वचोंक शकतले आनी ते स्किमी टायम टू टायम डिलिव्हर जातले. मीटर दिले ते टॅक्सीवाले यूज करिना, सो आमकां पुढची स्टेज घेवची लागतली म्हणटा सरकार. ऑफकोर्स ते आतां तुम्ही म्हणटा पळय सरकार आपुणूच सांगता की ते हें करता, म्हटल्यार तुमी जे इम्प्लिमेंट केला आयज म्हणटा तुमी घेयना म्हणटा, आमी सबसिडी दिली. सबसिडी कोणाचे? आमचेच पयशे न्हू ते. पण ह्याच्यात रावंक कोण? टॅक्सीवाले रावंक काय गव्हर्नमेंट रावंक? गव्हर्मेंट रॉंग न्हू. गव्हर्मेंटान समज इम्प्लिमेंट करता जाल्यार गव्हर्मेंटान ते सारकें इम्प्लिमेंट करपाक जाय. आनी मुद्दमून सांगूंक सोदता जे टॅक्सीक जे हें दिलें ते एकूच कोण डिलर आसा तेकाच दिल्या. एकूच डिलराक कित्याक लागून? ते समज 1,000 मेळटा ते 11,000 विकले आनी तेजेर सबसिडी लायल्या. म्हटल्यार हे कितें चालू आसा म्हाका खबर ना. तेंचे भितूर चालूच आसा हें नाटकां. एवरी टायम अशेंच करता. एक डिलर म्हणून दिवपाक तुमी सगळे डिलरांक दिया आनी सगळे डिलरांक कडल्यान हें करपाक जाय आसलें. त्याच्यावाल्यांनाच सगळे राजकारण टॅक्सीचो मिटर यूज केला जाल्यार गव्हर्नमेंट कितें म्हणटा? आमी तुमकां मिटर दिलेला, तुमी मिटर यूज करा, आमी मागीर ॲप बेस्ड टॅक्सी हाडिना. पण टॅक्सीवाले मिटरच यूज करिना, सो गव्हर्नमेंटाक स्टेज घेवची लागली. गव्हर्मेंटान पळोवपाचें न्हू. गव्हर्मेंटान आपणान पळोवपाक जाय स्टेप घेवपाक. सरकाराचें हें आसा की इम्प्लिमेंटेशन कशें करता. हो पयलूच प्रोसिजर जावपाक जाय. इम्प्लिमेंटेशन कशें करतले, फुडें कसो वयतले, सगळें पयलूच प्रोसिजर, मागीर रावपाक जायना.